बॅक टू माय चॅनल. कशी आसात तुम्ही सगळी? आय होप तुम्ही सगळी घट आसात. तर हांव बी एकदम घटमूट आसात. आणि आता आमी वयतात देवळान, वेर्ना देवळान वयता आमी, म्हाळसा देवळान. एक्चुअली आमी सांजची वचपाची आशिल्ली. म्हटल्यार काल हांवें डॅडीक सांगलें की डॅडी मॉर्निंग वयता म्हणून. डॅडी म्हणपा लागलो सांजचेच चल म्हणून, बिकॉज सांजची पालखी बी आसता न्हू म्हणून. बट देन सांजचे हांव वचपाक शकना, म्हाका यादूच ना. आनी डॅडीक म्हटलें ओके, बट देन म्हाका याद ना की म्हाका सांजची मिटींग आसा, सांजचे हांव बिजी आसा. सो म्हाका सांजचे वचपाक मेळपाना म्हणून हांव सकाळीं वयता. भाव बी न्हिदलेलो, भावाक हांवें उठयला. आनी भाव उठलो, न्हालो म्हाज्या की पयलीं आनी बसलो. म्हाका दिसता तो रेडी जालो म्हणून, बट देन तो रेडी जावंकूच नाशिल्लो. आतां हांव रेडी जालें, बट तो आतां थंय केंसाक तो आतां कपड्याक फेर मारता. तुमकां दाखयता. मारलें ती फेर? कित्याक नाका? हो पळय म्हाजो भाव. ही 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 ही. बट माझ्या अजून जावना. जालें म्हटल्यार म्हाजें मातशें उरलां, टचअप म्हणजे मातशें उरलां. सो लाग रे बाबा खिडी. सो हांव पयलीं म्हाजे मातशे केंस सारके करता आनी हांव तुमकां परत मेळटा. सो आतां काळोख पडटा मरे हांगा. लायट्स ऑफ आशिल्ली आनी म्हाजो कॅमेरा पुसपाक जाय. मातशें कॅमेरा पुसता म्हाज्या कपड्यान. आगो म्हाजो कॉट मम्मा येना खंय. मम्मा आपोवंकूच ना अरे म्हणलें मम्मा येना. एक्चुली म्हाजी जी टू व्हिलर आसा ती डॅडी घेवन गेल्लो आसा आनी एकूच टू व्हिलर उरला आतां. म्हणल्यार आनी दोन आसा, बट ती ह्या वाटेन आसा. तेज्या मागीर कार लायिल्ली आसा आमची, सो ती काडपाक मेळना. सो हांव आनी भाव वयता आनी भाव बी रेडी जालो. पिच्चे कितें. सो आमी वयतात वेर्ना देवळान, जशें की हांवें म्हटलें. आनी प्लस आमी लेट्स सी इफ वचपाक गावलें जाल्यार आमी थंयच्यान आमी हांगासर वयतलीं. आमी शंकराच्या देवळान वयतलीं. वेर्नात आसा तें. मातशें प्रोसेस जावपाक टायम लागलो. हां कितें कितें तरी म्हणटा, मिमीक करता. काय न्हू देवा म्हाज्या. सो मम्मान पोळे केल्यात खंय, बट पोळे मम्माक हांवें सांगलें मागीर हांव खाता म्हणून, पूण म्हाका नाका आतां सद्या. पयलें जाय करपलो. एकूच करपलो जाल्यार कितें जालें. एकाची हालत तर कितें केली तिणें. घालून गेल म्हाका सायब कुरकुरीत केला करपला खंय. मम्मा येता बाबा. कितें पिलो भायर आसा, पिल्याक भायर दवरला. तेका आयज सोडला वाडून. जेवना म्हाका पयलें हांवें ताका उलो मारलें. हांवें म्हटलें पिलो पोचू हांगा आसा न्हू. पोचू न्हू फाटल्या पांयान अशें करून येयलें. म्हाका पयलें फाटल्या पांयान अशें करून टायरा पोंदा वचून न्हिदला पोचू आमची. आनी हांवें आमगे जिमी टाटा करता. एज ऑलवेज जिमी टाटा करता. या न्ही ताका मातशें दी न्हू मम्मा. म्हजें तोंड दिसपाना इफ हांव ऑन द वे शूट करता जाल्यार. सो हांव ओन्ली जॅकेट घालून वयता. कॉम्प्रोमायज. खरा जिमी कित्याक उठोन घुंवोन परत बसलो. जिमी उठलो, घुंवलो, परत बसलो. जिमी रे हिरो हिरो. आनी भाव कोणाक घेवन येयला? पोचू आगो आयज सकाळीं फातोडेर म्हाका म्हणपा लागलें ना दार ओपन करून दी म्हणून बोवाळ घाली. दार ओपन करून दिलें. लिसन दार ओपन करून दिलें जाल्यार भायरूय वचना, थंयच बसला. सो हांवें दार ओपन करून न्हिदलें. हांव दार ओपन करून न्हिदलें जाल्यार तें भायर वयता, परत भितर येता, उडी मारता, खेळटा. म्हाका न्हिदोकूच दिना जालें तें सकाळीं. बट नो ऑप्शन, कित्याक हांव सुस्त आसलेलें न्हिदेन सामकें. दोळे ओपन करून पळयतालें बट उठोकूच जायना आशिल्लें. तशेंच न्हिदलां हांव मागीर. सो आमी पेट्रोल घालपाक गेल्लीं. पेट्रोल बी घातलें. आतां वयता टाकी फूल म्हटल्यार ओन्ली 200 रुपीसाचें घातलेलें आसा. सो आमी आतां वयता तेज्या गाडयेन पेट्रोल आशिल्लें घालून. आनी म्हाजी गाडी डॅडी घेवन गेल्लो आसा. सो हांव फूल पॅक जाला. पॅक म्हटल्यार टोपी बी घातला बिकॉज खूब वत आसा. खूब म्हटल्यार खूब वत आसा. हांव घरा वयता आसतना सगळें खाबरू जावन वचपाचें आहा दिसता. तो सोंपत या पळय हेल्मेट बी अशें बंद करून हांगा दवरी. आयज गर्दी आहा दिसता हांगासर.
पावली हांगासर देवळा कडेन आनी फूल गाडी घेवपी पार्क केल्ली आसा. राव बी हांव जॅकेट काडटा. कितें जालें रे? राव जॅकेट काडटा. ए आनी जॅकेट हादूर हांव दवर मो सायडीन ताका इतलें मोठें आसा. राव कॅच मग फोन आहा तर अरे किती जालें रे आतां जोटी जालें म्हजे केंसां. कोणा होल करता रे मी. सो हांगासर स्कुलाची भुरगीं बीन आसा. हांवें शूट करूंकूच ना दिसता. कितें रे आयज 26 जानेवारी प्लस आयज संडे बट देन आयज भुरगीं आसली. आय डोंट नो वाय. स्कुलाचे भुरगे चल ओके ना. म्हजो कॉटन न्हू सो मातसो कॅमेरा पुसपाक दी रे. म्हटलें हे खंय आपलो शर्ट मातसो दी. म्हटलें तें कितें आसा रे. ही पळय भुरगीं पळय ती सगळीं थंय आसा. तें कितें आसा दिसता आयज वा आपूण वचोन रावला पळय मदीं. ही पळय भुरगीं आय डोंट नो दिसता जाल्यार कितें आसा. आं खंय रे पळय कबूतर दाखय खंय. खो बसला वचोन. आनी हे पळय आनी एकटे शेवणे येयले. ते देवळा भितर बरो आवाज येता शेवण्यांचो बीन. हिंगा पळय काय बरें दिसता तें. म्हाका हें झाड लायक जालें. हेका बरे फ्लावर्स भरपूर आसा न्हू. ते हे पळय तुवें शू फ्लावर्स पळय कितले आहा हांगासर. बरें दिसता न्हू हे. हांगासर फोटो बरो येतलो दिसता म्हाका. फोटो पळय म्हाजो कसो येता हांगा प्लीज. म्हाज्या भावाक आयज कबूतर लायक जाली खंय. तुका एक जाय. आमगेर पयलीं आशिल्ली कबूतर बट मागीर ती शी तांकां मागीर कितें जालें की मागीर कितें जाता सामकें. हां खंय आतां आनी एक आहात ते दाखयता आतां. तुमकां आयज सगळे कबुतराचो कितले कबूतर आहा ते कावंट करपा लायक दिसता तो. सो म्हाजे फ्यू फोटोज काडला जे हांव इंस्टार पोस्ट करतलें मोस्टली आयज नाजाल्यार फाल्यां. आयज लीक गांवांनी आयज नाजाल्यार फाल्यां हांव पोस्ट करतलें. आनी आतां भाव भितर गेल्लो म्हाका पयलें आनी परत येयला. कोण पळयता हाती. हांव भिलें कोण पळयता गा म्हणून. सो आमी आतां मातशी भितर बसतली वचोन आनी मागीर आमी मल्हार देवळान वयतली. हांगासर शंकराचें देवूळ आसा सो थंय वयतली. आनी थंयची वाट न्हू हांव विसरलें. पयलीं गेलां हांव थंय खूब फावटी बट थंयची वाट हांव सद्या विसरला. सो गुगल मॅप मारून वयतली. हें तोंड ऑलरेडी काळें कशें दिसता रे हांव. हय काळें कशें दिसता पळय. हांगा तळी आसा. बरी दिसता न्हू कितलें क्लीन आसा पळय पळय तळी. आनी तें स्कूल थंय दिसता पळय तें स्कूल. हे तें स्कूल. सो स्कुलाची भुरगीं बी येयल्लीं आसा. आयज तांकां कितें तरी टॉक आसा. हे पळय ते बसपाक बी आसा. आनी हो पळय हांगा रावला तो अबी 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 ए अबी. सो आमी आतां वयतात. बरें दिसता पळय हांगासर न्हू. आनी खूब जाणां येयल्लीं आसा. आयज सुटी न्हू सो म्हाका आतां मॅप मारपाक पडटलें न्हू. बरें मॅप मारून बसता आतां. कसो वयता रे. आमची गाडी पळय पार्क आसा. जॅकेट आनी घालूं. हय हांगात ते. अरे रे 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 उजवाड पडली. काय कितें आहा. पावली आमी आतां गोवन पावल्यात. आमी एक्चुली रॉंग रूट घेतलो आनी मॅप आमकां आनीक कितें दाखोवपाक लागले. कंपनी भितर बी घे म्हणपाक लागली. उजवात घे केस बी कितें जालें तें सगळें. सो आमी मॅप मारले आनी मॅप मारले की आमकां ते सामकें सिप्लाचे कंपनी भितर गाडी घे म्हणटाली. शी बाबा. आनी कोणाक विचारल्यार कोणाक खबर सुद्दां ना. सो मागीर आमी येयली. हांगासर आमी पयलीं सुद्दां येयल्ली आसा बट वाट मातशी कन्फ्युजींग आसा. चड फावटी येवना न्हू सो याद नाशिल्ली. यो आनी पावली.
फाटल्यान ती कोण कोण आहा ती पळयता ही आनी कितें करता काय म्हणटली बट तो येता पळय भाव फाटल्यान स्लो स्लो येता तो हांगा तुमकां हांगा तुमकां हांव वचपाचो व्यू दाखयता दोनी वाटेन झाडां आसात पळया पळय सेम लायक आतां आमी गेल्ली पळय म्हाळसा देवळान थंय कशें बांदलां पळय देवूळ तशेंच हांगासरूय बांदलां म्हटल्यार सेम पेंटाचो कलर बीन तशें सगळें म्हणटा अशें सेम आसा तो स्नॅप काडटा थंय रावन आनी हांगासर म्हाका सायज कोण येवना थंय गर्दी आशिल्ली थंय आतां आरती स्टार्ट जाल्ली तेन्ना आमी भायर सरल्यान मागीर आरती स्टार्ट जाली थंय ही पळय म्हाका ही फ्लावर्स बरी दिसता बट हांव काडूंक शकना यो मरे कोण ना दिसता पळय पेंटींग पळय सेम दिसता न्हू लायक तेज्या भशेन बंद आसा कितें रे अभी हांगा लॉक आसा मुखार पळोवया एक्चुली हांगा बी लॉक आसना आमी येयल्ली तेन्ना बी हांगा लॉक आसनाशिल्ले पळय नंदी महाराज ओपन आसा अशें ओपन आसा पळय नंदी महाराज बरें केला न्हू हांगासर वयर अशें आसा सेम त्या देवळान आसा पळय तशेंच आसा पण मल्हार भितर या आमी आतां ही पांय कसले गरम लागता ते सो ह्या वाटेन पळयात ह्या वाटेनी बरें केल्लें आसा आय डोंट नो कितें तें कितें तो सेक्युरिटीचो पांयाक गरम लागता यो गरम 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 लागले आनी थंय बीन पळय बसपाक आसा दाखयता राव पयलीं पांयां पडटा पळय ह्या वाटेन हांव तुमकां म्हणटालें पळय तें बसपाक मेळटा म्हणून पळय बरें झाड बीन आसा आनी हांगा बसोंक मेळटा इतलें व्हडलें आसा न्हू आनी त्या वाटेनूय आसा तशेंच सेम टाकी बी आसा हांगासर मातशें बसया न्हू पडत बी बरें दिसता सो हे नंदी महाराजा कडेन आशिल्ले ते हांव प्रे करता आसतना पडले सो हांवें ते घेतले आनी हांव ते कानाक लायता तेजे भावाचे जाल्यार स्टार्ट जाले मोबायल यूज करपाचे तो खंयी आतां बसता मोबायल यूज करता लायक मी हांव खंयी आतां बसता ब्लॉगींग स्टार्ट करता ह्या दिसांनी मातशें टायम मेळनाशिल्लो म्हणून मातशें ब्रेक बीन पडलो ट्राय करता पूण हांव ब्रेक बी पडपाक जायना म्हणून बट लेट्स सी बट आतां हांव कंटिन्यू जावपाचें आसा आतांच्यान जाल्यार पळोवया बिकॉज इवनींग न्हू म्हाका मातशें काम आसता सो बिजी उरता हांव मातशें बट म्हाका ब्लॉग करपाक म्हाका ब्लॉगींग करपाक म्हाका खूब लायक आनी ताका लागून हांव मुद्दम टायम काडटा हें करपाक लागून अशें ना की म्हाका कोण म्हणटा कितें जावं कोण फोन अशें कांयच ना जस्ट तूं ब्लॉगींग इज समथींग जे म्हाका मना पासून खूब आवडटा म्हाका करपाक खूब 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 आवडटा हे पळय हांगासर तुलसी बी आसा ना पळय पांय पडटा आतां आमी घरा वयतात ताका मागीर मम्माक घेवन हळदी कुमकुमाक बी वचपाक जाय खंय आत्यागेर जे म्हाजे धाकटे आते आसा तेंगेर आयज हळदी कुमकूम आसा खंय सो थंय वचपाक जाय खंय ताका भावाक हबी तुजी पॅन्ट अख्खी चिकला जाला तूं खंय बसलेलो फूल डर्टी जाला सो ताका थंय मम्माक घेवन वचपाक जाय खंय दनपाराशी वयतलीशी दिसता म्हाका हांव बी वयता आशिल्लें बट पळोवया गेल्यार गेलें
ना हांव येवपाक शकना बी म्हाका सांजचें हें आसा मिटींग आसा हांव वचोंक शकना सो आसूं कितें तरी जालें मॉर्निंग तरी तुमकां मातसो बरो व्हिडिओ कसो मेळटलो न्हू सो लेट इट बी आतां आमी घरा वयतात आनी कितें हे पळय हे फूल जे लायिल्ले पळय ते ओडोच्यान पडटाले आनी म्हाका यादूच ना की म्हाजे कडेन बारीकसो क्लीप आशिल्लो सो तो क्लीप लायला हांवें हांगासर आय डोंट नो तुमकां दिसता जाल्यार तो क्लीप लायला हांगासर आनी आमी आतां घरा वयतात तेजी बाबड्याची पॅन्ट डर्टी जाली पॅन्ट पळयत वयता डर्टी जाला म्हणून कितें तोर आसा हांगासर हे पळय हे देवूळ न्हू हांगासरूच हे पळय तोर आसा बट आमी तें काडूंक शकना ते त्या वाटेन पडटा दिसता म्हाका काडूंक शकना आमी ते भावाक हें सगळें दिसता हय तोर आसा आनी खंय कितें आसा म्हणून हांगासर फुलकारवी आसता म्हटल्यार फूल घेवन एकटो बसतालो फुलां उजवाती बट तो ना आतां हांगासर आयज ना तो डेली आसता खबर ना बट आसतालो तो हांव पयलीं कामाक वयतालें पण तेन्ना हांव येतालें हांगासर तेंच्या वांगडा हय आतां जॅकेट घालपाक जाय तर हे पळय तो बोर्ड श्री मल्हार मंदिर आनी हेज्या ऑपोजिटूच ही कंपनी आसा सो आमी घरा कडेन पावली भाव येता कितें घेवन बसला तूं कसो बसला पळय ता जिमी येयली तुमी करून मम्मा आल्या पिसी पळय मग पिसी कोणा कडेन उलयता कित्याक आयज तेंगे बाईक तूं वचपाचें आनी म्हणून ती तेगे केन्ना वयतलें तेंगे पयलीं वयता हांव येता आशिल्लो म्हाका हें आसा म्हाका येवपाक मेळना तें बाबा आमगेलो जिमी टिकट बरो तो आमगेलो जिमी सामको सो हांव घेवपा जायना अभी इयरफोन्स बी मातशें मागता तो मालकिरात सामको पयलें घे सो हांव आतां मातशें वयर वयता म्हाका आतां खूब गर्मी जाली भायल्यान येयला न्हू वताच्यान मातशें कितें थंड पिवपाक जाय म्हाका मागीर हांव मातशें सुशेगाद बसता बिकॉज वताच्यान येयला सो सामकी अशी पुरो जाला सामकें आनी ताण लागला म्हाका सामको ताव सुकोन येयला मम्मा लिंबू पाणी केला म्हाका नाका म्हणटा पण तेन्ना ती फोर्सफुली दिता पी करून पळय आनी काल तूं बाय कितें म्हणटालें मग म्हाका भूक लागल्या म्हाका जेवपाक जाय म्हटल्यार ना इल्लें पी काय जाय पी आसूं नाका म्हाका आतां नाका बरें ती म्हाका वाडून घेवन येयली म्हाका दाखोवपाक जाय आशिल्ली तिणें कितें केलें तें सो मम्मान म्हाका लागून आलू मटर केल्ले आसा आनी शीत ते म्हाजें सो म्हाजें फेवरेट आलू मटर आनी राजमा केन्ना करतलें मम्मा करता बट आतां सद्या मम्मान आलू मटर केल्ले आसा सो हांव जेवता आनी मातशें स्टार्ट आसा खोबरी चल्ल्या तेंगे सो हांव बेगीन जेयता आतां बेगीन म्हळ्यार सुशेगाद जेयता कार्टून लावन आयज संडे न्हू सो आयज मातशें सुशेगाद जेवपाचें तें तुमकां हांच्यान म्हाजो एक्चुली कॅमेरा म्हाका लायक एक्चुली बिकॉज हांच्यान अशें बरें दिसता न्हू ब्रायट आनी थंय कशें काळोख कसो पडटा म्हणजे तिकली पडली सो ती पिनरूच उरला तिकली म्हाजी पडली थंयच पडलेली म्हाजी तिकली एक तुमच्यांनी म्हणजे स्टार्टींग विडियोज पयला आसतलें हांव तिकली लावन भायर सरलेलें बट थंय वचोन मागीर ती पडली सो ओन्ली पिनर आसा हांगासर ते पोरा म्हणटा तो सिनबाना सूट जायना हे पांडा दवरे म्हणटा झगडटेच कडेन आतां पांडा दवरता म्हणून नाका नाव दवर नाका तेका बी आं पाप रे तेच्या वाड्याचें नाका जाल्यार नाव दवर नाका तेका पळय तूं आज तुका मारतलो बी आं मागीर म्हणटलो तूं ताणें मारलें म्हणून आपल्या शी देवा म्हाज्या नाका रे अबी ते तुजे कडेन येना आतां ते वयता खंय चल्ले ते तूं ताका वाज हाडटा खंय हे जिमू यू मम कन्न रे ही पळय ती येयली मम्मी आत्यागेर गेल्ली हांव न्हिदलेलें तेन्ना आतां बेसा वयता हांव तेगे बाईगेर म्हणटा श्रुती दिली बाईगेर कितें दिलें हेणें कितें वाटलां म्हणजे तिनं धूप तुका धूप जाय आशिल्लो मुगो धूप मेळ्ळो तुका ते हय ते ती भावा वांगडा वचपाची आशिल्ली हां ती भावा वांगडा वचपाची आशिल्ली बट ती मागीर कजन भावान म्हटलें आपूण व्हरता म्हणून सो तेंच्या वांगडा गेली ती पळय रे
सो म्हाजो भाव म्हाजी मम्माक आतां MESान पावोवपाक वयता खंय म्हटल्यार ती चश्मा घालून बसला हांव पडटली. सो हांव मातशें लुडो गेम खेळटालें ताका लागून हांवें चश्मा घातलेलो मागीर तकली दुखता म्हणून मोबायल यूज केले की चल. सो मम्मा आतां आत्यागेर बी वचोन येयली खंय प्लस तिका आनी खंय वचपा आशिल्लें थंय बी ती वचून येयली. भाव वांगडा वचपा आशिल्ली ती एक्चुली पळय स्टार्टींग ब्लॉगान सांगलेलें पळय विडियो भितर की ती भावा वांगडा वयतली म्हणून बट देन भावा वांगडा वचोंक ना ती बिकॉज म्हजो दुसरो कजन आसा तेणें म्हटलें की आपूण पायता म्हणून तेजी मम्माय वचपाची आशिल्ली आनी दुसरे आतेय बी ताका लागून. खंय म्हण तूं खंय म्हणटा तूं ओ रे परा खंय म्हणटा राव येता राव खंय म्हणटा तूं खंय म्हणटा म्हाका जिमी गुडू 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 जिमी कितें म्हणटा म्हागेलो गुडू 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 हे पळय म्हागेलो पोचू पोचू का व्हरता वयर येता नाल्यार पोचू आपूण धरपाक भैयान ताका धरता म्हटलें आनी आपूण गेलो मम्माक पावोवपाक नाल्यार परा तेका बाबडे व्हरो ते सकयल धापलें भैयान ताका नाडलें खंय राव परा मस्तीपण करिना हांव व्हरून सकयल धापतलें तुका राव म्हाज्या रुमान राव भायर वचप ना परा सा मस्ती करता भायर धांवपाक पळय आतां ते हांव लेवता पूण आतां भायर वचपालें म्हाजी पॅन्ट ती हांवें ते खाचीन लायला बिकॉज म्हाका खिळी घालपाचें ना म्हणून ते भायर वयतलें म्हणून. ए पोचू 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 वयल्लो अशें पोचू मश्टी हांवें गेलो मश्टी न्हू तूं मश्टी न्हू दार ओपन कर म्हणटा पळय कसो तो ओपन बी करना हांव दार आतां पयलें ओपन करपाक पळय पळय कशें करता पळय ते ओपन कर म्हणून पळय आं पळय पयलें बरें आसा शाणे चाप्टर गाडी आमची चाप्टर गाडी पयलें आमची चाप्टर गाडी कसली ती ताका सगळें खबर आसा खंय कितें केलें की कशें ओपन जाता ते डायरेक्ट वयर खिळये घात पोरा ताका दिसता आसतलें ते बेश्टे हात लायले की ते ओपन जाता आसतलें म्हणून. सो म्हाका दिसता आतां हो व्हिडिओ एंड केल्यार बरोसो दिसता म्हाका. सो आमी परत मेळया म्हजे नेक्स्ट व्हिडिओन टील देन बाय गायज टेक केअर बाय बाय असोच मोग आसूं दी ओके बाय.